A49. Sonia tujunya mengira, Sonia berdosa berbeda. Studi tuji kaitawa berbeda, bukti nur bermana. Moga Bapa Tuhan so pada ada kusuk Wignan waknan lakso Laban sangat tusuk. या मिसाची तसवा हे पर्यासात शुबर्ट पिंटो बेंगलुरू तबाकर गंजावन हे मेस दिला विन्सेंट आणि कुटाम मस्कत दवाकर गंजावन हे मेस दिला अम्ब्रोस कार्लो दवाकर गंजावन हे मेस दिला दवादिन जॉर्ज अल्वारिसच्या आत्म्या खातीर मेस दिला जसिंता पिंटोन दवादिन मॅथ्यू पिंटोच्या आत्म्या खातीर मीस दिला रोजलिन पिंटो आणि कुटाम बँगलोर हो 100व्या वर्साचो उगडास काडून हे मीस दिला आज आसऱ्याच्या निवासांक दनपारांचे जवान दबादिन मॅथ्यू पिंटोच्या 100व्या वर्साच्या उगडासाक दिला रोजलिन पिंटो आणि कुटाम बँगलोर हिस्सो आमी उपकार बावडता च्या कुटुंबा पासत या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागणी करता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो बाप आणि पूत एक म्हणलें चिंताप आमच्या मतीन दवरून बापान केल्लें पोती करता तो निरंतरी करूंक शकता आज कितें बाप दयाळ काकुळटेन मोगान विश्वासान सोसणीकायेन भरलोलो तसो जेजू आमच्या मुखार ह्या करजमाच्या काळार तेंस आमकां दिवंक तो मुखार सरता ही चिन्ह आमच्या मतीन दवरून हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया आमचें उणेपण आमचें पाताक वळखून आमी सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजो सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदत बरें सोडून हांवें सैती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सुद्दां संकार मरये सगळ्या देवदूतांक भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमीन प्रार्थुया आमच्या तसवा खातीर आमी मागया कणवळ्या बापा बऱ्यांक तूं इनाम दिताय
आनी पाताक रडतल्यांक तूं बक्षिताय. कालतेपणी तुजे मुखार येवन आमच्यो गुन्यां वळखून घेता, तर आमची काकूत कर आनी आमची पातकां बोगस. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, दया दाखोवच्या वेळार हांवें तुका साप दिली, सोडवणेच्या दिसा हांव तुका पावलो. देश उद्धार करूंक आनी पाड पडले दायज वांटून दिवंक हांवें तुका आकारला आनी म्हजे परचेक एक करार कसो नेमून दिला. कैद्यांक हांव म्हणटलो, भायर सरा, काळोखांत आसलेल्यांक दिश्टी पडा. वाटे देगेन तांकां सरव मेळटलो आनी रिते दोंगार सरवचे मैदान जातले. तांकां केदींच भूक वा तान लागची ना, दगीचे वारे वा वत तांकां मारचे ना. कित्याक जो तांचे दया करता तो तांकां चलयतलो आनी उदकाच्या झरीशी तांकां पावयतलो. सगळे म्हजे दोंगर कातरून हांव एक रस्तो करतलो आनी म्हजे राजमार्ग उबार करतलो. पळया, ती पयस पयस तावन येतात, थोडी उत्तरेतावन आनी अस्तमेतावन आनी थोडी सेरीमातावन. मळबा संतोशान बोब मार, पृथ्वे उल्हासीत जा, पर्वतानो आनंदान गायन करा. कित्याक सर्वेस्पर आपले परचेक बुजवण दिता आनी आपल्या कश्टांतल्या लोकांची दया करता. पूण सियोनान म्हणलें, सर्वेस्परान म्हाका सांडला, सर्वेस्पर म्हाका विसरला. एक स्त्री आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरत गाय, आपल्या कुसवाच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. देवाचे उतर हे. देवाचे उडोपकार. श्लोक. सोमी दयाळ आणि काकुलदार. सोमी दयाळ आणि काकुलदार. सोमी दयाळ आणि काकुलदार, सोसणीकायेन आणि प्रिती मोगान भरलोलो, समेस्तांक सरस्वर कितलो बरो, सगळ्या आपल्या रचने थंय कणवालायन भरलोलो. श्लोक. सोमी दयाळ आणि काकुलदार. दिल्ल्या उतराक सरस्वर सदांच विश्वासी, सर्व आपल्या करण्यांनी तो मोगा पात्र. सगळ्या पडल्यांक सरस्वर हात दिता, बागवाल्यांक तो नीट उबी करता. श्लोक. सोमी दयाळ आणि काकुलदार. सरस्वराच्यो वाट्यो सगळ्यांच नितीवन, सर आपल्या करण्यांनी तो दयाळ. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक वय खऱ्या मनान उलो मारतल्यांक सरस्वर लागींच आसा. श्लोक. सोमी दयाळ आणि काकुलदार. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. हांवच पुनर्जीवनपण, हांवच जीव म्हणटा सोमी, जो कोण म्हाका सतमंता तो ससनाक मोरचो ना. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया.
सरेश्पर तुमचे सवे असो. तुमचाही सवे असो. जुवांप्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेसून जुदेवांक जाप दिली. म्हजो बाप सदांच वावुरता, हांवी तसोच वावुरता. ह्या पासत ताका जिविशी मारी जय म्हणलें जुदेवांचे हट्ट आणकी बोड जालें. कारण तो साबाताचो कायदो मोडटलो मात न्हय. देव आपणाचो बाप म्हणून सांगीत आपणाकच देवा समासम करतलो. जेजून तांकां हे परी जबाब दिली. सत हांव तुमकां सांगता, बाप कितें करता तें पळोवन पूत करता शिवाय आपणाचकी पूत कांयच करूंक शकना. जें बाप करता तेंच पुती करता. कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण कितें करता तें सक्कडी पुताक दाखयता. आणकी वर्त्यो करण्यो ताका तो दाखयतलो. तोड तुमी अजा पावतल्यात. कशें बाप मेल्ल्यांक उठोवंक जीव दिता, तशें पोती आपणा जाय तांकां जीव दिता. ह्या शिवाय बाप कोणाची जडती करिना. जडती करचे सगळे हक्क ताणें पुताक सोडून दिला. समेस्तांनी आपणाक मान दिल्ल्या बरी पुताकी मान दिसय म्हण बापाची खुशी. देखून जो कोण पुताक मान दिना तो ताका धाडलेल्या बापाकी मान दिना. सत हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हज्या उतराक कान दिवन म्हाका धाडलेल्या सत म्हणटा ताका सासणे जिवीत मेळटा. ताचेर केस्तेचें फर्माण पडचें ना. तो येदोळस मरणांतलो उतरोवन जिविता येवन पावला. सत हांव तुमकां सांगता, मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो ताळो आयकोचो काळ येतलो मात न्हय, तो येदोळूच आयला. जी कोण हो ताळो आयकता ती जियेतलीं. जशें आपूण स्वाजिविताची जर, तशें बापान पुताकी स्वाजिविताची जर जायशें केलां. त्या शिवाय जडती करचो अधिकार ताणें पुताक दिला, कारण तो मनशा पूत. इतलें आयकून तुमी अजाप जायनाकात. मेल्ल्या समेस्तांनी ताचो ताळो आयकून समाधानांतली भायर सरचो वेळ येतलो. जाणी बरें केलां ती जिवीत भोगूंक, जाणी वायट केलां ती केस्त सोसूंक उरतलीं. म्हजेस्तकी हांव कांयच करूं शकना. बापान म्हाका धाडलेल्या बरी हांव न्हीद करतां. म्हजीच खुशी करूंक सोदिनासतना म्हाका धाडलेल्याची खुशी हांव पाळटा. देखून म्हजे फैसल निती बरीत. देवाचें उतर हें वखली तुका क्रिस्ता. बापा विशीं साबार गजाली आयकल्या उपरांत पिलिपाकी मौन जालें. आपोस्तोल, सोमी आमकां बाप दाखय. इतलेंच पुरो. जुवांव सुवांजेल 14 अध्याय 8 वळींत अशें सवाल जेजू मुखार पिलिपान दवरल्या वेळार जेजून दिल्ली जाप. पिलिपा, इतलो काळ पर्यंत हांव तुज्या सांगाता आसा, आणकी तुका हांव कोण म्हणून वळख कळना. हांव बापा ते आसा आनी बाप म्हजे ते आसा. आनी हांव उलोवची उतरां म्हजींच न्हय, ती बापाची उतरां. अशें जेजू बापा मदें आनी पुता मदें आसचो बांद आनी एकवट विभारशेता. त्या खातीर जेजूच्या जिणयेंत ताचें उलोवणें, ताच्यो करण्यो आनी ताचें जिवीत, ताचें मिसांव हें सगळें बापाचें जावन आसलें. त्या खातीर साबार काळ ताणें बापा लागीं संवाद करचो, बापा लागीं मागणें करचें,
बापा लागीं ताणें विनंती करचें हें सगळें जेजूच्या जिणेंत प्रदान जावचें आमी पळयता त्या खातीर ते कोणें बापाक पळोवंक आशेता पळय ताणें जेजूचे जिवीत पळयल्यार बाप कसल्या सैमाचो वर्गाचो म्हणून जेजूच्या जिणेंत अपुर्बेन कळटा वेची पुताची वापार तो विवर्सितना वेची पुताचो बापूय कोण म्हळ्यार तोच सरेस्पर देव मायपाशी दयाळ मोवाळ आनी पातक्यांतय कितलो अभिमानान पळयता आनी तांकां मेळोवंक भेटोवंक तो बाप कितलो आशेता म्हणून जेजूच्या त्या उतरांनी सांगतना जेजूच्या साल समखणेंत ताच्या नडत्यांत त्या प्रद्वारी स्त्रियेक कशें संरक्षण करता त्या समार्थ्य स्त्रिये लागीं कशें गौरवान उलयता त्या जकेवाच्या घरा कशें वेता आसतना ही सगळी साल जेजूची बाप कसो आसा म्हणून दाखयतना पातक्यांचें मरण ताका नाका तांणी जियेचें म्हळ्या खातीर बापान पुताकच संवसार असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ताणें वपसून दिलो बापा विशयांत साबार संगती विवरण आमी आयकयत समजोयत पूण जशें एक पळय आमी एक खाणाची वस्तू ताचे विवर्सिता तशें कशें पिंत्रायता जर तर ताचें वर्णन दिता आयस्क्रीम अशें आसा थंड आसा रुचीक आसा म्हूण सांगच्या की तेंच कशें आमी साकताना खाताना नीज ताची रूच साकूंक शकता गी तशें बापा विशयान आयकोवच्या की बाप कितें म्हणून बापा मुखार रावून अनुभव करचें ते अपुर्ब्याचें देखून प्राचीनाचो काळ खरेंच मातसो वेळ चड मापान बापाक कोणें अनुभव केला बापाचो सांगात कोणें जोडला तो दैवीक सत्तेन भरता जेजूच्या उतरान सांगचें जाल्यार दाखवाल आनी फांटो अशे एक पोटान रावतात की ते फळां बरीत जातात देखून प्राचिताच्या काळार वायटून दोनयो अस्कतकाय उणेपण शेळेपण झुजोवंक वेच्या की चड बापाचो सांगात जोडूंक बापाच्या मुखार रावूंक बापाचो मोग अनुभव करूंक ह्या प्राचीत काळार आमकां कृपा मेळोवन दी आनी ताचे वरवीं बापाच्या सक्तीन बरोवंक आमकां जावन दी म्हणून जेजूस लागीं आमी प्रार्थना करया C44. Give कानिको तुझ्या पायांतळा मानून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा सर्वेस बरा देवा सृष्टीच्या रस्त्यार समर्पितां तुका उडो भोगोवाचो मनशा वावरान केलो प्रितुमेंतो दिलो तू उडो आमकां जिविताचो म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता सारकें जमच्याक मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळमेक आमच्या नेक्या पयसुच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्परा ह्या बलिदाना वरवीं आमच्या पातकी सैमाची कथा कणमळायेन दुवनू काड आनी आमकां अदीक अदीक नवी मनशां करून तुजी सोडवण जोडूंक आमकां पावय हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्परांत उबारता सर्वे
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दंडवण दिताना अवगुणाचें तूं बळ मोडताय. आमची मनां वूस उबारताय. वेगवेगळे सुगूण वाडयताय. आनी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ससनाचें इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझा वैभव. सर्गी तुका सर्वेस्पराचे येतात आकाश. सर्गी तुका सर्गी तुका बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्याच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगात पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारू तेलें हे म्हज्या बुडासा करात. बाबाटा सोगूट परगटुया. तुझ्या क्रूसानी पुनर्जीवन पोवनावरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सर्वंदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड रगाचो तेल्या मातसो मेजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. लिओ आमच्या भगवन बापा, पिटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळे सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम सोमेस तांचे दया कर आमी मागता. अवंकार मरी देवाचे मे संगती बागेवन जुसेस पती बागेवन तांतोन बागेवन धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सोम्यान शिकयले मागणे आमी सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज जमता येवं तुझी सरकार जाता तुझी संसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां काळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान नात्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सोवे आसो. तुमचोय सोवे आसो. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे संसाराचे पाप काढतेले आमची काकलूत कर. देवाचे संसाराचे पाप काढतेले आमची काकलूत कर. देवाचे संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे. आमकां शांती दे. ओ जेजू देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां पयल्यांत आमी सुभागी. सगळ्यांत भितरची म्हाका फोना पूण चवत्रांस म्हाका भलायकी मेळटली. D47. मोगान बरो सौम्या काळजान देता तुका म्हाका दिवू जिणी नंदन करता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजा Timon mata, makas tuka
देऊ तुझे एक साकार स्वागत मोगाळ सोमिया काळजा ते मोन मागता म्हाका सुखा देऊ तुझे एक साकार प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांक आत्मीक वकाज आमच्या उंड्या आनी दाका सोऱ्याचो संस्कार तुज्या पुतान घडोवन दवरला. तो आमकां केस्तेचें कारण जावंक निर्मू नाका. बागार ताचे वरवीं आमकां तुजें जिवीत आनी सोडवण मेळाशें कर म्हण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोसोशी सामचा कुशी वर्ता की कुरी सुसो बाटलाब कर मोसो आसात पाटी कोळ्या गोटे सुकन्या पुन्हा म्हाका सुवा वस्ती करच्या मोसोशी संसार खुशी वता Cristuso पाटलाव कर मोसो. सर्विल्ले मागणे सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजूक आमचो सोडून दार जावन तुवें धाडलोय. आमकां पातकांतले आनी सर वायटाच्या बंदपासांतले सोडोवंक ताणें कस सोंसले. जेजून ताचे जिणेंत चलिल्ली ती कुर्सा वाट आमी समकतना आमी आमचे आदली पातकी जिवीत सांडून कस दगदवनी येताना भियेनासतना रावोंक आनी तुजेर भावार्थ दवरून जियोंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. पयलेच ते साव जेजूक मरणाचे फुरमाण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हांव येसुमिया जेजू क्रिस्ता. मोगाडा जेजू स लोकांक बरेपण केल्ल्या तुका इनाम जावन मरणाचे फर्मान दिलें. आमच्या पातका वरवीं हे कश्ट तुका फावो जाले पूण तुवें ते मोगान स्विकार केले. आमच्या जिवितांत तुज्या नांवान हेरांक बरें करतना आमकां मेळचे कश्ट आनी दगदवणी मोगान स्विकार करूंक आमकां कृपा दी. सुमिया काकुळदाम शिकर दुसरेच ते साव जेजूच्या कांद्यार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हांव येसुमिया जेजू क्रिस्ता. मोगाळा जेजू तूं
तुझ्या कांदार चढाय असो कुरीस दिलो आणि तुवें तो स्वीकार करून वावयलोय. दिसपट्ट्या जिवितांत तुझ्या नांवान कुटुंबाचो वावर करतना जायते कुरीस आमकां मेळटात. ते मोगान स्वीकार करून वावोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. सुम्या काकुळदम शिकर Sumia kakultam shikar, sede maye magtaukar, kanselia mashakaisa, kusamelia Jesuche. तिसरेच ते साव जसू पयले पोटी कुर्सा बंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेसू क्रिस्ता. Kitak tuisha bhagavat kusavari sarelai siglo sansar. मोगाळा जेजू हो बारादी कुरीस वयतना ताच्या जडायेन तूं पडलोय. पडल्यारी थंयच रावन आसतना तो उठोन फुडें सरलोय. आमच्या जिवितांत जायते पावटी आमी पातकान पडटा. असल्या संदर्भांनी उठोवंक कुमसार जावन जिणी बदलून फुडें सरूंक आमकां कृपा दी. सुम्या काकुळदम शिकर Sumia kakultam shikar, sede maye magtaukar, kanselia mashakaisa, kusamelia Jesuche. सवतेच ते साव जेजू आपले दुखेस्त मायेक पळयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. Kitak tuisha bhagavat kusavari sarelai siglo sansar. काकुळदारा जेजू तुझ्या आवयन मरयेन तुझ्या कश्टा वेळार संपूर्ण पाठिंबो आनी सांगात दिलो. तुमी एकामेका सांगाता मेळटाना बुजोवन दिवंक शकल्यात. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत कश्टांत आशिल्ल्या व्यक्तींक सदांच बुजोवण दिवंक आमकां कृपा दी. सुम्या काकुळदम शिकर Sumia kakultam shikar, sede maye magtaukar, kanselia mashakaisa, kusamelia Jesuche. पंचवेस ते साव शिरन असो सिमाव जेजू कुरीस भोवंक कुमो करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. Kitak tuisha bhagavat kusavari sarelai siglo sansar. मोगाळा जेजू शिरनाच्या सिमावंक कुरीस भोवंक शिपायांनी बळ केलें. मरणांतल्यारी ताणें कुरीस भोवंक तुका कुमो केली आनी तुजे कृपेचो तो पात्र जालो. आमच्या जिवितांत जायते पावटी हेराक कुमो करूंक मरणांतलेल्या वेळार शिरनाच्या सिमावा परी प्रयत्न करून हेरांक कुमो करीशे आनी तुज्या आशिर्वादाक आमी पात्र जायशे आमकां कृपा दी. सुम्या काकुळदम शिकर Sumia kakultam shikar, sede maye magtaukar, kanselia mashakaisa, kusamelia Jesuche. सव्वेस ते साव वेरोनिका आपल्या तुवाल्यान जेजूचे मुखामळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. Kitak tuisha bhagavat kusavari sarelai siglo sansar. मोगाळा जेजू वेरोनिकाक तुजी बिरमो दिसली आनी आपल्या तुवाल्यान रक्तान बुडलेले तुज्या मुखामळ पुसले. अशें तुका सवकासाय लाभयली. आमच्या जिवितांत कुटुंबांत तशेंच शेजारा संकश्टांत वळवळच्या भावा भयणीची मुखामळां पुसूंक आनी तांकां सवकासाय लाभोवंक आमकां कृपा दी. सुम्या काकुळदम शिकर Sumia kakultam shikar, sede maye magtaukar, kanselia mashakaisa, kusamelia Jesuche. सत्वेस ते साव जेजू दुसरे पावटी कुर्सा बंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. Kitak tuisha bhagavat kusavari sarelai siglo sansar. काकुळदारा जेजू मित्रांनी जळलो तूं हो भरादी कुरीस भोवंक कश्टताय. शिपाय तुका बळ करतात असल्या संदर्भार तूं पडताय पूण थंयच रावन आसतना उठोन फुडें सरताय. आमच्या जिवितांत बरेपण करतना जायती दगदवणी आमकां सोसूंक मेळटा. असल्या संदर्भार बरें करचें सोडिनासतना धैर्यान उठोन मुखार वचूंक आमकां कृपा दी. सुम्या काकुळदम शिकर Sumia kakultam shikar, sede maye magtaukar, kanselia mashakaisa, kusamelia Jesuche. कोण आपलो जीव शेता विसो सांडटा आपल्या त्यागावरवीं सगळे शिकता मोसोशी जावच्या खुशी व्हरता के कुरीसूचो पाटलाव कर मोसो. अठवेस ते साव
जेजू जेरुजलेमाच्या स्त्रियांक बुसयता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुसा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. बुसवंदारा जेजू जेरुजलेमाच्या स्त्रियांनी तुजी सेवा केल्ली. आज तुजे कश्ट पळोवन ती रडतना तांकां तूं सांगात दिताय. आमच्या जिवितांत आमकां कुमो केल्ली मनशां कश्ट येताना तशेंच हेर व्यक्ती विविध संकश्टांत कश्ट येताना तांकां सांगात दिवंक आनी बुजोवन पाठोवंक आमकां कृपा दी. सुम्या काकुळदम शेकर Señor, cacultam shiker, Sudemay magtokar, cancelay musakalsan, kusamilya jisuce. नवेस्ते साव जेजू तिसऱ्या फावटी कुर्सा बंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुसा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. मोगाळा जेजू परत परत तूं कुर्सा बंदा पडलोय. शिपायांनी तुका दग दिले तरी पडलेल्या वेळार आमच्या विशयान तूं चिंताय उरताय आनी आमकां सुटका मेळचे खातीर फुडें वताय. आमच्या जिवितांत कश्टा वयर कश्ट येताना हेरा विशीं चिंतूंक सैतानाच्या सर संगतीचेर जैत व्हरूंक आनी फुडें वचूंक आमकां कृपा दी. सुम्या काकुळदम शेकर Señor, cacultam shiker, Sudemay magtokar, cancelay musakalsan, kusamilya jisuce. दावेस्ते साव जेजूचे आंग वस्तर काण ताका विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुसा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. मोगाळा जेजू तुका शिपायांनी विणगो करण अपमान केलो. ह्या वेळार सुस्निकायेन हे कश्ट तूं सोंसताय आनी आमच्या आत्म्याची तान भागयताय. आमच्या जिवितांत सर मनशांक मान दिवंक तांची हक्कां राखून व्हरूंक आनी तांकां बरें करूंक कृपा दी. सुम्या काकुळदम शेकर Señor, cacultam shiker, Sudemay magtokar, cancelay musakalsan, kusamilya jisuce. 11 साव जेजू खुर्सार केलायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुसा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. मोगाळा जेजू खुर्सा वटेच्या पयणाच्या निमाण्या हंतार तुका तांणी खुर्सार मारलो. ह्या वेळार आमचे सुटके खातीर तुजे हात आनी पांय खुर्सार केळोवच्याक तुवें अर्पिले. आमच्या जिवितांत तुजे खातीर जियेतना दिसपडते जायते जण आमकां किळयतात. असले परिस्थितींत दबन आसतना तुज्या खुर्साक भेंगूंक आमकां शिकय. सुम्या काकुळदम शेकर Señor, cacultam shiker, Sudemay magtokar, cancelay musakalsan, kusamilya jisuce. 12 साव जेजू खुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुसा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. काकुळदारा जेजू तुज्या कुर्साच्या मरणा मुखांतर आम्हा बातक्यांक सुटका लाभयली. आमकां बापाच्या हातांत समर्पण दिलें. सर्वांक तुवें बक्षिलें अशें तुजें रगत वारोवन आमकां बचाव केलें. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत सर संगती बापाक समर्पण दिवंक आनी पाताक पयस करून जिवंक कृपा दी. सुम्या काकुळदम शेकर Señor, cacultam shiker, Sudemay magtokar, cancelay musakalsan, kusamilya jisuce. 13 साव जेजूची कूड देंवोवन मोरयेच्या उस्क्यार दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुसा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. मोगाळा जेजू मोरयेन तुजी निर्जीव कूड स्विकार केली. ह्या वेळार आमचे पसोत बापा लागीं विनाती केली. कश्टान संपडलेल्या मरणाचे तणीर आसलेल्या व्यक्तींक आमी स्विकार करूंक आनी तांचे पसोत सदांच मागूंक आमकां शिकय. सुम्या काकुळदम शेकर Señor, cacultam shiker, Sudemay magtokar, cancelay musakalsan, kusamilya jisuce. 14 साव जेजूक निके पितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुसा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. मोगाळा जेजू तुजी निर्जीव कूड फोंडान निके पिली. ह्या मुखांतर फोंडाक नवो अर्थ तुवें दिलोय. आमी
आमी सगळा सस्नाक जियेतल्याव आनी कोणूच मोरचे ना म्हणून शिकयलें. आमच्या जिवितांत बरोवशान जिवंक आमकां तूं शिकय. सुम्या काकुळदम शिकर Sumia kakultam sikar, Siremaya maktokar, Kansela mujakaisa, Kusamela Jesusi, क्रिस्त आमचे पासत कालतो जालो. Kursacha marna puryat, मोगाळा जेजू तुझ्या ह्या कुर्सा वाट्याच्या पयनांत आत्मीक रितीन आमी वांटेली जाल्या. ह्या वेळी तुझ्या पाशावाचो आमी नियाळ केलो. ह्या मुखांतर आमकां भावार्थान आनी बरवशान तुवें भरले. फुडल्या जिवितांत पदकाक पाटकन जिवंक पेल्याचो मोग करूंक आनी तुज्या जिवंतपणाची साक्षीदारां जावंक आमकां फावो कर म्हूण आमी तुज्या नांवी मागतांव. आमेन. पापसेबेच्या हृदया पासून आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. Amso disporto graça samkadi, Anami amsi shukela mukshita, Tisham si patka bugus, Anim ka talent purun dinaka, Punwaitantle amka nivar. नमान बरे कृपण बरले सुमचे संगत आस्त्रे भितर तुस देव आणि स्थितीन फॉल ती कुशी सो जेसो Bagain tumiridasimay, Amopia kati vinatikar, Atanim sa manasu kalyarame. महिमा पाक आणि पिता आणि पवित्र ज्ञा Dasadi dasatani sadan sirata. Kostelianoja, Săși moja, Zumocekem tu mi, Vișevgeia, Mozo și sausa, Cuși vorta, Che Cristuso, Partlau Mozo. Mokar putra sove, Onkar moria shirvate, Kamka. पुस्तकाचे कुरवे निवारा मुकाम देवा च्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे बसा 1 मिनिट